सोमार सावन सुरू जावपी ह्या हेलिकॉप्टर जॉय रायड्साक परत एक फावट सोमारा सगळ्या लोकांनी हेलिपॅड सुवातेर एकठांय येवन विरोध करचो अशें आवाहन आदले आमदार आग्नेल फर्नांडीस हांणी केलां। हांव मागता सगळ्यां कडेन आमी आयज पळय एकटोले पळय जाय आमी थोड्याच लोकांक सांगलेले म्हाका दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी सांगलां आमी बरोबर येता म्हणून तुमचे बरोबर फाल्यांच्यान आमी ही मिटींग करपा जाल्यार आयज बसोन प्रोग्राम चॉकआउट करून कितें कशें करपाचें पळय तें डिसायड करुया। आग्वाद हे एक वारसो थळ आसा, ताका लागून ह्या सुवातेचो वेवसाय करपाक वापर जावचो न्हय। गोंयच्या सोबीतकायेक लागून आनी गोंयच्या लोकांक लागून पर्यटक गोंया कडेन आकर्शीत जातात। गोंयचे लोकूच पर्यटनाचो भाग आसा अशें आमदार मायकल लोबो हांणी पर्यटन खात्याच्या ह्या निर्णयाक विरोध करतना म्हळां। वो एरिया हेरिटेज सायट जेन्ना आमी डिक्लेअर करता, जेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सायट डिक्लेअर करता, ह्या सायटीचेर कमर्शियल एक्टिविटीज जावच्यो न्हू। आमचे गोंय सोबीत आहा, आमचे गोंय ब्युटिफूल आहा। आवर ब्युटी इज अट्रॅक्टिंग द ट्युरिस्ट एंड नॉट द हेलिकॉप्टर्स। गोंयचे लोकां खातीर ट्युरिस्ट येता, गोंयचे सोबीतकाये खातीर ट्युरिस्ट येता। आमकां जेन्ना आमी म्हणटा आमकां नाका गोंय, कित्याक गोंयचो लोक ट्युरिजमाचो भाग आहा, म्हणजे फायनली वी आर डुईंग ट्युरिजम ओवर हियर फॉर आवर स्टमक, आमचे पोट भरपाक, गोंयकारांचे पोट भरपाक। जे गोंयान लोक आहा तेंच्या खातीर ट्युरिजम आहे, हे भायल्या लोकां खातीर आनी कोण फॉरेनरा खातीर हे ट्युरिजम ना, हे आमच्या खातीर ट्युरिजम आहा। वी वील ऑल वर्क टुगेदर, आमी सगळे वांगडा रावतले। जी गजाल शिकेरीच्या लोकांक नाका, कांदोलीच्या लोकांक नाका, कोंगडच्या लोकांक नाका, ती केन्नाच जावची ना। एंड आय विल स्टँड बाय द पीपल टू सी दॅट there is no helicopter tourism taking place from this plateau. RDX खातीर आग्वादच्यान गौतम शिरोडकर।